योकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेख पुण्याचे हेडलाईन्स। तार न्हंयचो वाठार आनी न्हंय जाल्या बुरशी, साबार फावटी गाराणेक घालून लेगीत हो विशय तडीक लागनाशिल्ल्यान लोक जाल्यात बेजार। 2017 वर्सा जाल्ल्या क्रूर बलात्कार आनी खून प्रकरणातल्या मुखेल दुबाविताक मडगांव सत्र न्यायालयान फर्मायली जन्मठेपेची ख्यास्त। गोयचो आदलो आमदार लव मामलेदार प्रकरणात दुबावित ऑटो ड्रायव्हराक 14 दिसांची फर्मायल्या न्यायालयान कोठडी। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आदाव नासतना कोण शिदी फोडिना म्हळ्यार फायदो नासतना कोण काम करिना अशी गत तार न्हंयची जाल्या। चवथीच्या वेळार विसर्जन करपा पुरती लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसून तार न्हंयचो वाठार आनी न्हंय दुरुस्त करतात, मागीर परिस्थिती आसा तशीच। साबार फावटी गाराणेक घालून लेगीत हो विशय तडीक लागना। ह्या परिस्थितीक जापसालदार कोण? ही परिस्थिती जैसे थेच उरतली वय? फुर्योस जाल्ले थळावे आतां बेजारल्यात। वॉटर लिलीजचो व्हडलो प्रश्न सरावंडींग लोकांक तिचो सरकाराक आसा। सरकार जायते फावट काडटा, परत वॉटर लिलीज तयार जाता। तेचेर कितें तरी सरकारान किंवा WRD मिनिस्टरान परमनंट सोल्युशन करपाक जाय। आतां आमी फक्त गणेश विसर्जनाच्या टायमार तेचे आमी क्लीन करता आणि त्याच्या नंतर ते परत तयार जाता। सो तेचेर कितें तरी परमनंट सोल्युशन सरकारान काडचें। आतां दुसरें तुमचो हे कचऱ्याचे कितले म्हणजे सगळ्या लोकांक अवेअरनेस आसतना सुद्दां लोक रातचे हाडून थंय उडयता। इवन कॅमेरा सुद्दां घातलेलो तो सुद्दां मोडून उडयला। सो कॅचअप करपाक मेळना आनी एवरी टायम थंयसर कोण रावंक शकना न्हू। सो हेचे लोकांनी सहकार्य करचें आनी तो कचरो विलेवाट करपाक। आता पंचायत एरियेन आहा पळय, पंचायत एरियेन कलेक्शन करतात, तेंच्या कडेन दिवपाचो हाडून। हे कोण म्हापशासून बी हाडून उडयना, म्हणजे आमचे म्युनिसिपालिटी एरियेसून हाडून उडयना, हे सायटीसून हाडून उडयता। सो तेंच्यांनी लोकांनी स्वता केअर घेवची की बाबा ही घाण आमी थंय करची न्हू म्हणून एक पब्लीक प्लेसीचेर। आनी ती आता कलेक्शन करता, इवन बास्तोरा पंचायत कलेक्शन करता, दुसरी पंचायती कलेक्शन करता, तेंच्याकडे दिवपाची, अशें हाडून खंयच्या खंय उडोवपाचें न्हू। आनी दुसरी वायट गोश्ट म्हणजे कितें, देवाचे फोटो, देवाचे आयडल हे हाडून थंय उडयता, हे योग्य न्हू। म्हाजो एक आमच्या सरावंडींग लोकांक एक समज दिवंक सोदता की हे जे गोष्टी आसा पळय खंय तरी तुमी बंद करपाचे आनी स्वता जशें घरान क्लीन रावपाचो प्रयत्न करता पळय तसो भायरूय क्लीन दवरपाचें पळोवपाक जाय। सामकें दुःख दिसता परिस्थिती। आमचे जे नॅचरल रिसोर्सीस आसा ही परिस्थिती फक्त तार नदीची न्हू, पण आमचे जे फ्रेश वॉटरचे वेल्स आसा जे लो लायिंग एरियेन सगळे आमचे जे भायर जे लोक पयलीं उदीक काडून वापरताले तेचे सद्या कंडिशन इतले खराब आसा की पिवपाचे सोड इवन बाकीचे युजेज घरान करपाच्या खातीर ते वॉटर तेजे कंटॅमिनेशन लेवल इतले हाय जाला की सोसूनच वयतले। इवन म्हाका वायट दिसता की जे लोक विसर्जनाच्या टायमाक ते उदकान देंवतात विसर्जन करपाक मुर्त्यो घेवन, तेंचे स्कीन आनी तेंचे हेल्थाचेर कितें वायट इफेक्ट जाता आसतलो। कित्याक आमचे म्हाका दिसता खोल्लेच्यान जे उदीक येता प्लस मार्केटाच्या थ्रू ते जॉईन जाता तार नदीक,
तशेंच आतां हायवे बांदल्या कारणाक हायवेन म्हाका दिसता तो फ्लो पासून आतां नदयेचो कमी जाला, कित्याक सारकें ओपनिंग धरूंक ना. दुसऱ्या सायडीक पयलें जाल्यार बसतोड्याच्या सायडीक ते मँग्रोव्स बीन थोडे वाडलेले ते पासून काबार झालेले ह्याच कारणा खातीर. त्या भायर जे हायसिंथ म्हणून जे प्लांट्स तेचेर ग्रो जाता न्हू ते एक्चुअली रिवर किलर म्हणून ताका नांव पडलां त्या पर्टिक्युलर स्पिशीजाक, की ते जर अनलिमिटेड आनी अनचेक्ड जर वाडले जाल्यार खंयच्याय अख्खे व्हडले नदेक पासून काबार करूं येता. तितून गार्बेज उडयता लोक, मार्केटांतले वेस्ट उडयता. खुबश्या जाणांचे सुवेज जे आतां म्हाका दिसता एसटीपीक कनेक्ट जावपाचे आहा, पण ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कांयच मदीं करिनात. सो वर्सभर ज्या जागेर आमी विसर्जन करता आनी इतले आमी देवाचें कार्य बरें करून आमी खंय देवाक पावयता तेजी परिस्थिती वर्सभर अशी सांडप हे सामकी लजेची गोष्ट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. 2017 वर्सा जाल्ल्या क्रूर बलात्कार आनी खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकट भगत हाका जल्मठेपेची ख्यास्त फर्मायल्या. मडगांव सत्र न्यायालयान ही ख्यास्त फर्मायली. क्रूर गुन्यांवा खातीर खर ख्यास्त 2017 वर्सा काणकोणांत आयरिश ब्रिटीश नागरीक डॅनियल मॅकलॉग्लिन हाचेर बलात्कार करून खून केल्ल्या प्रकरणांत 34 वर्सां पिरायेच्या विकट भगत हाका जल्मपेटीची ख्यास्त फर्मायल्या. मोबाईल फाटी गया नो माइक सकल गया था. Under section 302, which is murder, he has been convicted for life, and this is with rigorous imprisonment. Under section 376, which is rape, he has also been convicted for life and a fine of 25,000 rupees as what is permissible under law. For destruction of evidence, he has been convicted, which carries a maximum of 2 years and a fine of 10,000 rupees. But these sentences will run simultaneously, so the most important sentence here is rigorous imprisonment for life, which is his natural life. So the sentences for 2 years for destruction of evidence, they don't really carry so much weight as this particular sentence. And to my understanding, the family is relieved that there is a closure, there is justice being done. I would like to say here that this trial has taken about 8 years, right? And because there was no witness and he had taken her into the forest and committed these crimes, it was a difficult task for the prosecution to put the circumstantial evidence together to convince the court beyond reasonable doubt about his conviction. The prosecution has done an excellent job and so has the police in their investigation. ही दुःखी घडणूक मार्च 2017 वर्सा घडली, जेन्ना 28 वर्सां पिरायेची मॅकलॉग्लिन गोंयच्या लोकप्रिय दर्यादेगेर मेल्ली सापडली. गुन्यांवाचो इतिहास आशिल्ल्या भगत ह्या गुन्यांवकाराक भारतीय दंड संहितेच्या जायत्या कलमा खाला दोशी थारायला. तातूंत बलात्कारा खातीर कलम 376, खून करपा खातीर 302 आणि पुरावे नष्ट करपा खातीर गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणांत भारतांत आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार म्हत्वाचें लक्ष ओडलां, कारण तातूंत बायलांक जावपी धोक्यांचेर लोकप्रिय पर्यटन थळांनी उजवाड पडला. भगत आपली ख्यास्त सुरू करता तेन्ना हे प्रकरण कितल्याशाच बायलांक तोंड दिवपी क्रूर वास्तवाची खरी याद करून दिवपाचें काम करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसा विसव. गोयचो आदलो आमदार आनी निवृत्त पुलीस अधिकारी लव मामलेदार हाजो ऑटो ड्रायव्हरा कडेन जाल्ल्या वादाक लागून मरण आयिल्ल्यान बेळगांव मारपेट प्रकरणांतल्या दुबाविताक आता आनीक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फर्मायल्या. हे घडणुके उपरांत अधिकाऱ्यांनी अमीर सुहील शकील सब सनादी हाका अटक करून ताचेर खुनाचो आरोप केलो. तपास सुरू आशिल्ल्यान बेळगांव न्यायालयान आता ताका 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फर्मायल्या. अधिकाऱ्यांनी घडणुकांचो नेमको क्रम एकठांय केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक लागून रस्तो राग आणि भौशीक सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाता. बेळगांवच्या रस्त्यांचेर सुरू जाल्लो वाद दुख्खान सोंपलो. गोंयचो आदलो आमदार आनी निवृत्त पुलीस अधिकारी 68 वर्सां पिरायेचो लहू मामलेदार हाचे कडेन शेनवारा व्यस्त खडे बाजार वाठारांत मामलेदाराच्या मोटारीन
ऑटो रिक्षेक धपको दिल्ल्यान हो वाद जालो अशें पुलिसांनी सांगलां. ताचे उपरांत जें कितें जालें तें घातक जालें. म्हायती प्रमाण हो वाद बेगीन वाडिल्ल्यान हिंसक संघर्श जालो. वादावादी जाले उपरांत थोड्याच वेळान ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. मजगतीं मामलेदाराच्या अचकीत मरणान राजकीय आनी कायद्याची अंमलबजावणी करपी समाजाक धपको बसला. एक आदरणीय फुडारी आनी आदलो अधिकारी, कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं ताणें केल्ल्या खर भुमिके खातीर ताची नामना आशिल्ली. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लूड सॉकर फुटबॉल सर्तीत फादर आग्नेल यूथ पारोडान जैत मेळयलें. पळयात आंबेली रंगलेली मॅच. आंबेली खेळा मळार आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ली लॉर्देस सॉकर 2025 फुटबॉल सर्तीत फादर आग्नेल यूथ पारोडान मायना स्पोर्ट्स क्लबाक एका गोल फरकान हारायलो. टुर्नामेंट कवर पूण हे जायत्या दिसांमध्ये आमी जायत्यो मॅचीस पळयल्यो आनी एकदम बऱ्यो जाल्यो आनी आयज शेवटाचो खेळ जालो आनी आमकां आमचे मदें फादर क्लिफर्ड हो आयज आमचोच गांवचो पाद्री भाव आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आयलो. ताका आमी चडांत चड देव बरें कर म्हणटो. ते फुटबॉल नोच बॉल घेवन इल्ली आपली पावलां इगे तरेन भुरगीं मारतात तितलो तांच्या काळजान हो फुटबॉलाचो मोग वाडटा. आनी होच आमच्या आंबेलीच्या गांवांत किरीतपणी भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या काळजान सपन कशें किरीतपणी हो आमचो आंबेलीचो स्पोर्ट्स क्लब किरीतपणी तांकां हें मार्गदर्शन दिता आनी दाखयता. जायत्या ह्या स्पोर्ट क्लबांतल्यान ह्या आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सोयेक मेळ्ळो आसा. हे सुवातेचेर ह्या गांवच्या ग्राउंडार खेळून वेगवेगळ्या मळांचेर आपली कला दाखोवंक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. गोंयांत तापमान वाडत आशिल्ल्यान सुके हवामान तिगून उरतलें. सकाळी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. येरादारी करतना जतनाय घेवपाचो सल्लो IMTन दिला. नितळ मळब आसतले. सकाळी धुकें पडटले. तापमान सामान्य परस चड उरतले. मजगती नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. गोंयभर सुकें वातावरण. नितळ मळब. राज्यभर वाडटले तापमान. फांतोडेर धुकें पडटले. दनपारां उश्णताय जाणवतली. हवामानाची शिटकावणी ना. मंगळारचे तापमान 35 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.